आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणजे आयज गिरीशान एक स्टेटमेंट केल्लो, तेका लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आमच्या वांगडा आसा आमचे पालये गांवचे एक पंच मेंबर सागर त्रिवे, तसोच पंच मेंबर रॉबर्ट फर्नांडीस आनी आमचो एक्स सरपंच किशोर नायक. सो सगळ्यात पयलीं हांव गिरीशान जे एक स्टेटमेंट केल्लें तेजो हांव कंडेम करता आनी तेका हांव एक सांगूंक सोदतां जे तेणी आमच्या आयज आमदाराचेर जे एक टिका केल्या की तो एक ब्रोकरेज म्हटला आनी आमदार कमी आनी ब्रोकरेज तेणी सुबेज केला. ते ह्या मनशाक संवय आहा की ब्रोकरेज करपाची आनी जे आमचे काँग्रेसचे जे आमदार आसले ते व्हरान BJPन दिले, ती एक तेणी एक होलसेलान तेणी विकलेले आसा आनी तेका संवय आहा की तेका अशें करपाचें. सो तेणी आमच्या आमदाराचेरूय तशेंच टिका केल्लेली आसा. सो हांव तेका सांगूंक सोदतां जेन्ना तूं अशी टिका करता तेन्ना तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय, तेन्ना तूं उलोवंक शकता. पूण ह्या आमदाराक हे म्हणजे ह्या आमच्या अध्यक्षाक तेका अध्यक्ष म्हणपाचो लायकीचो ना, कित्याक हेका संवय आहा की ती होलसेलान विकपाची. 2017 विकलेले तशें 2022 आतां 2027 तूं विकपाक येयला परतून. आनी तेणी आमच्या आमदाराक म्हटलें, जी दारोलकराक म्हटलें की मांद्रे मतदाराच्या लोकांचेर जी दारोलकरान थंय अत्याचार केले, जे तेणी कसले अत्याचार केले हे तेणी मातशें सांगचें, जे मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक कळपाक जाय. सो जी दारोलकर हो मांद्रे मतदारसंघाचें बरें काम करता, तेका लागून लोक तेजे कडेन बरे हितून पळयता. सो हांकां खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा, हांकां कितें करूंक जाय तें हांकां खबर ना. आनीक तेका आनी एक म्हाका सांगपाचें आहा की जेन्ना तूं मांद्र्यान पावल दवरतलो तेन्ना 10 फावटी तुका चिंतचें पडटलें असली जेन्ना व्यक्तव करता ते. थँक्यू. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जी दारोलकर यांचेर एक वक्तव्य केले की तांकां ब्रोकर म्हटले. आनी जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारले की एका ब्रोकर म्हणून तुमी ताका इंडक्ट करूं शकतात का, तुमी ताका प्रवेश दिवंक शकतले का, असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी हे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्याचे आमी मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे तेचे कार्यकर्ते आमी निशेध करता आनी कंडेम करता हे तेच्या उतराचे. आनी गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचें अस्तित्व आतां गोव्यांत कितलें आसा हें तुकांय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आनी ती सगळे जाण जी दारोलकरा फाटल्यान आसा. तूं मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना. तूं तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आज काँग्रेस पक्षांत तुमकां खबर आहा अमित पाटकराचो एक ग्रूप जाला आनी तुजो एक ग्रूप जाला. त्या शिवाय ती महिला तुमची कार्यकर्ता आसा, तिचें नांव घेयना हांव, ती सरळ तुजे आरोप करता की ह्या पक्षाचे ते तिकिटी तूं विकते दिताय. हो तुमच्याच पक्षाचे लोक आज तुजेर आरोप करता. हे तुज्या पक्षात जे कितें चल्लां पळय तेजेर तूं लक्ष दी. तुजे जे 4 आमदार रावले तांकां तूं सांबाळपाचो प्रयत्न कर. तुजे जे कार्यकर्ते आसा, तुजे जे लिडर आसा तांकां सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर विनाकारण तूं टिका करूं नाका. मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हो सक्षम आसा आनी सगळ्या जाती धर्माक लोकांक घेवन फुडें वचपाक तेची क्षमता आसा आनी तेच्या फाटल्यान ही येणारी जनता आसा. तेच बरोबर रिसेंटली मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉक अध्यक्ष नारायण रेडकर यांच्यानी एक 4 दिसां पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत नारायण रेडकरान बरीचशी आमदाराचेर टिका केली. पयले फावट हांव नारायण रेडकराक सांगूंक सोदतां, तूं एक ब्लॉक अध्यक्ष, तुजे जे बिझनस आसा, जे वेवसाय आसा ते पयलीं तूं कायदेशीर कर आनी मागीर आमदाराचेर टिका कर. आज त्यांनी म्हटलें की हेल्थ तुवें हॉस्पिटल जें आसा तें बऱ्यापैकी काम जायना म्हणटा, लोकांक जाय तशी सेवा मेळना, सर्वीस मेळना. हांव नारायण रेडकराक सांगूंक सोदतां की जेन्ना MLA निवडून येयलो 22 जर पयले तेणी जर स्टेप घेतले किंवा काम हातींत घेतले तर ते हॉस्पिटलाचे घेतले. जेन्ना ब्लॉक तयार जाला पूण तेच्या उपरांत इंटरनल जे सगळे वर्क जे असले तेजे फर्स्ट टेंडर तेणी इनिशिएटीव घेवन टेंडर घातले. फ्लोरींग म्हणा, इलेक्ट्रिशियन वर्क म्हणा, फ्लोरिंगाचे म्हणा किंवा फ्लोअर म्हणा, असे वेगवेगळे जे टेंडर फ्लोटींग तेणी केल्लेले आसा. आयज पळयतात आमी रिसेंटली 2-3 म्हयने जाले हॉस्पिटल स्टार्ट जाले
आज बरेचशे म्हाका दिसता ना म्हटल्या दिसाक 300 ते 400 लोक डेली येवन थंय सर्वीस घेतात. हे काम आमदाराचें जाल्लेलें आसा, आमदारान केल्लेलें आसा. आनी हालींच मेल आनी फिमेल हेंचे कॉटेजीस शिफ्ट केले आनी 13 OPD जे पयलीं हॉस्पिटल जे बांबोळे लिंक आसले ते MLA इनिशिएटीव घेवन लिंक केले आनी म्हणून आतां बांबोळेच्यान 30 OPD स्टार्ट जाल्लेले आसात. वेगवेगळे सर्जन येतात, बऱ्यापैकी लोकांक मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक सर्वीस दितात, पेडणे तालुक्याच्या लोकांक सर्वीस दितात. दुसरो तेणी इश्यू काडलेलो 13 MLD प्लांट जो आसा तो आजून कार्यवळीन जायना, स्टार्ट जायना. तेका सांगूंक सोदता गेले 15 दीस ट्रायल बेस लोकांक उदक सोडलेलें आसा. तूं कोणाक तुज्या गांवांत वचोन विचार, मोर्जी विचार, मांद्रे विचार, ते लोक तुका सांगतले की तांकां उदक सफिशियंट येता आनी रेगुलर येता. सद्या ट्रायल बेस चालू आहा, पण आतां कांयशे आनी थोड्या दिसांनी रेगुलर सगळ्यांक उदक मेळटलें. आनी तो इलेक्ट्रॉनीकचे सिटीचे उलयतालो. इलेक्ट्रॉनीक सिटी कितलींशीं वर्सां जालीं तुका खबर आहा, थंय कांयच जाल्लें ना. पण जेन्ना MLA निवडून येयलो त्याच्या उपरांत तर आयज जर पळयशीत जाल्यार भरपूरशे चेंजीस जाल्लेले आहात. आज थंय स्कील डेव्हलपमेंट थंय ब्लॉक तयार जाल्लो आसा, एडमिनिस्ट्रेशनाचो ब्लॉक तयार जाल्लो आसा. आतां आमी रिसेंटली म्हाका दिसता फुडल्या 15 दिसान फायर स्टेशन आनी आउटपोस्ट हे थिंगा जावपाचे आसा. तेच बरोबर 4 कंपनी गव्हर्मेंटा कडेन टायअप जाल्ली आसात आनी तेंच्यांनी आमकां तेंचे रिक्वायरमेंट आमच्या आमदाराक दिल्लेले आसा. ऑलरेडी आमी ना म्हटल्यार हजारभर भुरग्यांची बायोडेटा आमी आमदारान कलेक्ट केल्लेली आसा आनी स्क्रुटिनायज करप हे चालू आसा. आनी त्याच्या बरोबर ते स्कील डेव्हलपमेंट तांकां ट्रेनिंग दितले आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां ते जॉब मेळटलो. असे कितलेशे इव्हेंट, असे कितलेशे डेव्हलपमेंटल वर्क आमदार आमचो करीत आसात. आनी त्यांनी रवींद्र भवनाचो एक विशय काढलो. रवींद्र भवन हे एक स्वप्न असले पेडणेकारांचे, जे कलाकार असतात पेडणेकारांचे, त्यांचे एक स्वप्न पूर्ण जावपाची इच्छा सगळ्यांनी व्यक्त केली आणि तो एक प्रकल्प आमदारान पूर्णत्वाक गेल्लो आसा. रिसेंटली आमी फाउंडेशन घातले आणि तेचो प्रकल्प हो कलाकारांक ते रवींद्र भवन कशें जाय म्हणून एक पेडणे तालुक्यातले कलाकारांक सगळ्यांक लागीं घेवन GSIDC आणि आर्ट अँड कल्चर यांची संयुक्त मिटींग म्हाका दिसता 4-5 फावटी जाल्या आणि त्या संयुक्त मिटींगेन कलाकारांनी आपणाक जाय कितें चेंजीस जाय, कसो ऑडिटोरियम आसपाक जाय, कशी गॅलरी आसपाक जाय, सिटींग कॅपॅसिटी कशी आसपाक जाय, सावंड कशें आसपाक जाय, असो सगळे तरेचो तेंच्यांनी आपलो अनुभव किंवा आपलो एक्सपिरियन्स आमकां कशें जाय हे तेंच्यांनी सांगून ते सगळो प्लॅन रेडी आसा. कांयसो आतां पावसाच्या कारणा खातीर डिले जाल्लो आसा, तो बेगीनच म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान फिजिकली स्टार्ट जातलो. रोडाचे उलयता तो आमी पळयतात मांद्रे मतदारसंघात इंटरनल रोड सगळे बरे हॉटमिक्स जाल्लेले आसा. मेजर रोड आतां आफ्टर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि सर्वांगीण विकास कसो जावपाक जाय हेच्या बद्दल बऱ्यापैकी काम केल्लेलें आसा. सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन तो फुडें वयता, सगळ्या गरिबांक घेवन फुडें वयता. असो आमदार मेळपाक खरोखरच आमी म्हणटा आमचें भाग्य. मांद्रे मतदारसंघाच्या नारायण रेडकराक इतलेंच सांगूंक सोदता, तूं आमदाराचेर टिका करूं नाका, तुका काम करपाचें आसा, अवश्य तुज्या पार्टीचें काम कर. आनी एकच सांगूंक सोदता की आमदार आमचो सक्षम आसा, बरो युवा नेतृत्व आसा आणि मांद्रे मतदारसंघाची जनता 27 त्याच्या बरोबर आसा आणि डेफिनेटली आमी ह्या सरकारा बरोबर अलायन्स आसतले आणि फुडले BJPच गव्हर्मेंट आसतले आणि 27+ येतले. थँक्यू. पंचायत आता आमचे गिरीश चोडकर जो कमेंट केला, म्हाका दिसता एज अ पार्टी लिडर अध्यक्ष ताका हे सभा कारण म्हाका दिसता पार्टी अध्यक्षान कितें करपाचें आसता की आपली पार्टी कशी ग्रो जाता ती पळोवप आसता. आनी प्रत्यक्ष आमी जर पळयत जाल्यार ते प्रेसिडेंट ताका सूट जायना, कारण तेजे म्हाका दिसता फाटल्या म्हयन्याचे एक विधान जर विचार तूं म्हणपाक आमचे 30 का 27 जिखून येता म्हणपालो. अरे म्हाका एक ताका सांगपाचें आहा, जेन्ना एक मनीस फायनल खेळटा तेजे बद्दल एक सेमी फायनल खेळची पडटा आणि जर फायनल जर असेंब्ली आहा जाल्यार म्हाका दिसता ZP इलेक्शन ताका सेमी फायनल आसली आणि काँग्रेस पक्षाची जर तुमी वोट बँक पळयत जाल्यार ती सामकी हल्लेली आसा. इवन आमी अख्खे गोंयचे सोडी आमी आमच्या मांद्रे गोंयचे पळयत जाल्यार काँग्रेस पक्षाची मतां तेणी येवन सारकी पळोवची. तेचो जो ब्लॉक अध्यक्ष आहा नारायण रेडकर ताका तेणी विचारपाचें की बाबा आपली परिस्थिती मांद्रे गोंयची कितें आसा. इवन नारायण रेडकर दिसता म्हटलें की आमचो आमदार उलयता एक आनी प्रत्यक्ष एक आसा. आमचो आमदार रोडाचेर उलयता. आयज जर भायर तुमी रोड पळयशात मांद्रे गोंय जाल्यार ते चकचकीत आसा आनी त्याच रोडाचेर नारायण रेडकर भोंवता. ताका सांगता आमचो आमदार 30 उदकाचेर उलयता. 30 MLD तो आज 2 म्हयन्यान म्हाका दिसता ते स्टार्टूय जातले. 30 आमी आमचो आमदार हॉस्पिटलाचेर उलयता. म्हाका सांग एखादें सुद्दां बंद आसलें ते काम करिनासलें. गेल्या 4 वर्सांक सातत्यान तेचो सामको पाठबळ करून ते स्टार्ट केले.
कशें आसता आतां प्रत्यक्ष आमी जर पळयता खाली क्लास आहा तो एक अर्दो क्लास बरो आसता आयज तांकां कितें जालां ते कांयच नसलें म्हणजे 4 वर्सांचे नसले आयज ते आमच्या आमदाराक फुडें येयले आनी आमच्या आमदाराकडून ते एक्सपेक्ट कितें करता की सगळीं कामां एकाच टायमान करपाची कशें तांकां दिसता हांव कितें म्हणटा एक 5 वर्सां मनशांची कामां करून ती आमच्या आमदारान फूल स्पिडीन केल्ली आसा आनी खंय तरी आयज तांकां खटकता म्हणून आयज ते कितें करतात जर तांकां कांयच जर ना टिका करपाक कांयच मेळना कारण ते टिका करूंक मेळना त्या खातीर ते कितें करता कसले कमेंट काडप हांव हे शब्द निशेध करता कारण गिरीश चोडणकरान आपली भाशा सारकी उलयतना चिंतपाचें आमच्या आमदाराचेर जेन्ना टिका करतना तेणी चारदां चिंतचें पडटलें कारण आमची मानवी जनता उगी रावपाक ना आनी ताका परत शिटका दिता परत जेन्ना तो वांगडा येतलो तेन्ना तिणें आपले शब्द जपून उलोवपाची गरज आसा दुसरे फावटी म्हणटा जेन्ना आमी ओवरऑल म्हणटा एका आमदारान कितें करचें जाल्यार म्हाका दिसता इन गोवा आमचा आमदार टॉप 3 येता कारण आमी PWDची कामां जर पळयत जाल्यार दिसता सीएमानी सांगलें की आमचें जें काम आसा आमदाराचें खूब बरें आसा सो म्हाका दिसता तेणी आपल्या आमदारांक सांगचें आनी येत्या त्या इलेक्शनाक गिरीश चोडणकरान तिकीट दितना लोकांचे पयशे घेवचे न्हू कारण तेची जी काँग्रेस पार्टी आसा ती आतां 2 भाग जाल्ले आसा कारण ज्या दिसा हायकमांडान ताका अध्यक्ष केलो त्या दिसा पासून तेच्या असले ते काँग्रेस पार्टी लोक काम करतले ते गेले कारण तांकां खबर आसा की हो फटींग नाल्याक मनीस ते तिकीट पयशे घेवन विकतलो म्हणून आनी आपल्या फाटची वाड लायतलो हांव एक तांकां सजेस्ट करता हायकमांडाक की हेका काडचो आनी खंय तरी पार्टी वाचोवपाची आपली थँक्यू हे आमचे कलिग्स जेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा हे प्रेस घेवपाचें कारण की आमचो गिरीश चोडणकर एक्चुली तेणी म्हाका फोन केलो की कितें करया प्रेस घेवया काय म्हणून एक्चुली म्हाका व्हडलें दिसनासलें कित्याक आख्खो गोंयचो लोक जाणा की जीत आरोलकर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें कितें केलां तें आनी तेच भाशेन आख्खो गोंयचो आमचो लोक जाणा की गिरीश चोडणकर हो कोण तो प्रेसिडेंट जालो वा आनी कितें जालो म्हाजे नजरेन आनी लोकांचे नजरेन तुमकां खबर आहा पावसान जी अळमी येतात बेबे भायर सरतात ते वर्सान एक फावट सरतात बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला मोदे खंय आसलो तो ते बेबे आनी मशरूम हे पळय अळमी ती वर्सान तरी भायर सरून तोंड दाखोवन करली हो 4 वर्सांनी भायर सरला आनी हो आमच्या आमदारावर उलयता म्हाका दिसता आमच्या आमदारान जें काम केलां मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फाटल्या 20 वर्सां पासून जावंक ना पळय तेचेहून बरें काम जें कोणेंच करूंक ना तें काम आमच्या जीत आरोलकरान करून जायते एक्टिविटीज करून मांद्रे कितें पळय तें आख्ख्या गोंयभर दाखयल्लें आसा आयज मिडियाचे मार्फत जे मांद्र्यान कितें घडटा वा आनी खंयच्या वाठारांत कितें घडटा तें मिडियाचे मार्फत रोखडेंच कळटा सो आयज ह्या इश्यूआचेर गोंयचो दुसरो लोक उलयता की हो तो गिरीश कितें उलयता ते जिताचे कोण सोयरे न्हू पण कार्यकर्त्यान वटोरी न्हू बट लोक उलोवपाक लागला सो तेणें ती लज घेवप की आपूण कोणाच्या खंयच्या मनशाचेर उलयना तेका आपल्यो पोवयो भासपाक जाय म्हणून तो जिताचे वयर उलयता हे मनीस हांव आतां 52 म्हाजी एज आनी म्हाका दिसता फाटले 7 टर्म आमी काँग्रेसीक बरी पयल्या आमी काँग्रेसीचे वोटर सपोर्टर आमी खूब काम केलां ज्या टायमार आमचो एक्स MLA दयानंद सोपटे काँग्रेसीन आमी ताका निवडून हाडलो जेन्ना काँग्रेस सोडून तो BJPन जेन्ना प्रवेश केलो त्या टायमार आमचे मांद्रेचे लोक सगळे हारले आनी सगळ्यांक कळलें ही काँग्रेस ही फकाणां आनी तुमी फाटले 2 टर्म पयले आसतले जीत आरोलकराक जो सपोर्ट केला आमचो मेजॉरिटी क्रिश्चन कम्युनिटी नाक म्हणल्यार 80% लोक आमी मांद्रेचे जिता बरोबर आसा आमकां पार्टी लागना आनी तो पळय काँग्रेस तिकिटीचेर उलयता म्हाका दिसता जिताक ही काँग्रेसीची तिकिटीची गरजूच ना कित्याक जीत फाल्यां इंडिपेंडंट असो रावलो जाल्यार तितल्याच मतांनी येतलो ह्यो काँग्रेसीचो ताका सिंबल गरज ना हो पळय उलयता आनी तो सांगता की जीत येयलो तिकीट मागोवंक म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्र्यान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून आनी जितान ती नाकारल्या हें आमकां खबर आसा तो पळय कितें सांगता जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें म्हाका दिसता जिताक काँग्रेसीची तिकिटीची गरज आसा एक जालें दुसरें ह्यो पळय आतां राजकारणा वयर आतां मांद्रेचें राजकारण ताका थिंगा बसून पळोवलें आमचो जिताचे वयर उलयता आयज भुरग्यांक भुरगो जाणट्यान जाणटो जीत कितें पळय तो सगळ्यांक खबर आसा आनी जितान जें कितें काम केलां आनी हेचे फुडें जीत खंयचेय पार्टीर वचों आमकां पार्टेची गरज ना ज्या जाग्यार जीत आहा थंय आमी आख्खो मांद्रेचो लोक आसतले आनी डेफिनेटली 27
तो जिखून येतलो आनी आमदारच न्हू ह्या गिरीश चोडणकराक तो मिनिस्टर जावन दाखयतलो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.